सत्यपाल मलिकानं आयतारा स्वीकारले गोंयचे राज्यपालपद। मुंबई उच्च न्यायालयाचो मुखेल न्यायाधीश जस्टिस प्रदीप नंद्राजोगान ताका दिलो पदाचो सोपूत। आमदार जेनिफरान खोडून काढलो प्रदूषणाक लागून नुस्तें मेल्ल्याचो थळाव्यांचो दावो। मिडियान मांडला विशेष चुकीचे पद्धतीन म्हणत मिडियाक दिलो दोष। दोडामार्ग येवचो गोंयांत थळाव्यांनी चलयला आंदोलन, मात बॉर्डरी कुशीकच्या लोकांनी सुरू केला विरोध। 400 क्रू मेंबर आणि 1200 पर्यटकांक घेऊन एमपीटी बंदरार आयली पहिली आंतरराष्ट्रीय पर्यटन बोट। गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान पर्यटकांक पारंपरिक पद्धतीन दिलो येवकार। येवकार हांव जवाहर बर्वे। पळयात खबरो विस्तारान। म्हादयविशीं चिंता करपाची गरज ना, सगळें बरे तरेन चल्लां अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा। विरोधक हे गजालीचेर बेठ्ठोच बोळ घालतात अशें ताचें म्हणणें। कळसा भांडोरा प्रकल्पाक दिल्ल्या पर्यावरणीय दाखल्यावेल्यान निर्माण जाल्लो वाद सोड येतलो अशें केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यान आपल्याक सांगिल्ल्याचें दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा। म्हादय हो सद्याक वादाचो विशय जावन रावला। ताका लागून सरकार आणि मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करपा खातीर विरोधकांकय बरी संद मेळ्ळ्या। आता सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ ह्या विशया वयल्यान केंद्रीय मंत्र्याक वचून मेळटले अशें म्हणत आयतारा मुख्यमंत्र्यान लोकांच्या मनांतलो भंय पयस करपाचो यत्न केलो। पळयात। ही घेवपाची गरज ना म्हटला, एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट हे घेवपाची गरज ना बाय रूल म्हटला ताका लागून त्या लेटरान तरी खंयसरूच सकयल अशें मेन्शन करूंक ना की आमी तांकां खंय सी दिली किंवा बाकीच्या प्रोजेक्टा खातीर ही घेवपाची गरज ना हे इतकेंच म्हटलेलें आसा। तें लेटर विड्रॉल कर, तें लेटर फाटीं घेवचें हें आमी म्हटलां, आमचो डिमांड दवरला। हांव जावडेकरा कडेन म्हणजे हांव तेन्नाय उलयलो, ताच्या उपरांतूय उलयलो आनी कालूय परत उलयला की इंडियन ब्युरोक्रसी लेवलाचेर ही गजाल जी आसा ही जाल्या आनी लेट युअर डेलिगेशन कम, आमी ओपनली उलया ताजेर, डिस्कशन करुया आनी वॉट इज ऑफिशियली कितें आसा पळय तें आपुणूय एक्सप्लेन करता आनी जर एक्सप्लेनेशन तुमकां ताच्या खातीर कितें जाय आसा ओके आपूण गोव्याच्या बद्दल अति संवेदनशील आहे, मला गोव्याचं हित माहिती आहे, माझ्या गोव्याचं हित माझ्या लक्षात आहे, याच शब्दांनी ताणें म्हाका सांगला। ताची म्हाका खात्री आसा त्या खातीर वेवस्थीत ते कितें जो निर्णय घेतलो ह्या गोंयच्या हिताच्या दृश्टीन तो निर्णय आसतलो। म्हादयच्या विशया वयल्यान जे लोक सरकार आणि आपल्याचेर आरोप करतात तांणी हो विशय समजून घेवचो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तशेंच केंद्रीय मंत्र्या वांगडा जावपी बसकेंतल्यान कितें साध्य जाता तें पळयतलो अशेंय तो म्हणटा। आमच्या बरोबर म्हादय आंदोलनातली निर्मलाताई सावंत आसा, राजन केरकारूय आसा, तांच्यांनी ह्या विशयाचेर म्हाजे कडेन दोनदा येवन डिस्कशन केलें। ती पयलींचे रस्तो आडोवपाक नासली आनी तांकां खबर आहा कितें केल्यार कितें जाता। मगीर रस्तो आडयलो म्हणजे म्हादयचो विशय सुटलो ना। खरें म्हणजे हांवें म्हाज्या स्टेटमेंटांनी म्हटलां आंदोलन करूंक जाय आसताना जेन्ना 2005 पासून ते 12 पर्यंत जेन्ना ते कालवे बांदताले पळय न्हू रे, थंय कोणी तरी वचूंक जाय आसलो। सुरवाती पासून जेन्ना म्हादयचो विशय आसतालो तेन्ना पासून हांव बरोबर आसा। म्हाज्या 12 ते 17 ह्या टेन्युअरान मी जेन्ना म्हादयचेर उलोवपाक मेळटा, विशय मांडपाक मेळटा तेन्नाय मांडला। उदाहरण कळपाक जाय म्हणून मुद्दाम सांगता, फाटले फावटी जेन्ना ती म्हादय ट्रिब्युनलची कमिटी जेन्ना आयिल्ली तेन्ना हांव एकमेव MLA आसतलो जो वचून तांकां आपले केरीचे गेस्ट ऑफ फॉरेस्ट गेस्ट हाऊस आसा थंय आमच्या सगळ्या सरपंचाच्या सहीत वचून मेळपी, तांकां निवेदन दिवपी आनी म्हादयचें कितलें इम्पॉर्टन्स आसा आमचो AG ह्या विशयाचेर पूर्ण सपोर्टा तांणी अभ्यासूय केला। ऑलरेडी म्हणजे ते पॅनल जे फाल्यांच्या आमच्या हितूर डेलिगेशनान स्वता AG बी आमच्या बरोबर आसा। त्या खातीर दिगंबर कामतीन आपूण येता विलिंगनेस सांगला, बाब सुनील ढवळीकर येता, ताका गोवा फॉरवर्डचोय कोण तरी येतलो। ह्या सगळ्या जाणांक घेवन वचून आमी ऑलरेडी जावडेकरा बरोबर डिस्कशन करून हाजेर सोल्युशन काडटले। त्या खातीर म्हादयचें हित, गोंयचें हित आमच्या लक्षात आसा। थंयतलो भीमगड आसतलो, म्हादय अभयारण्य आसतलें हें म्हाका सगळें खबर आसा। ते रस्त्यार आसले पळय न्हू रे, तांकां सगळ्यांक आजून सारकें खबर ना। ते एकदां वचून जे कणकुंबींच्यान सकयल पर्यंत देवात येवचें, म्हणजे कणकुंबीच्यान खंय डायवर्ट केला आनी कितले डायवर्ट केला आतां हांव सांगना, कितले डायवर्ट केला तेंय म्हाका खबर आसा। तें एकदां पळोवचें आनी मागीरूच म्हादयच्या विशयाचेर म्हणजे कोणाक कितली पोटती गा पळय न्हू रे ती कळटली। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब। मिडिया लोकांक भडकावन घालता, लोकांनी मिडियाचें आयकचें न्हू। मार्वेलच्या लोकांक ताळगांवचे आमदार आणि महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरातान सांगला।
दर्यादेगेर व्हांवन आयिल्ले मेल्ले नुस्तें प्रदुशणाक लागून न्हय तर खंयच्या तरी दुसऱ्याच कारणाक लागून हें नुस्तें मेलां अशें तिचें म्हणणें. हो विशय लोकां मुखार चुकीचे पद्दतीन मांडटा अशें म्हणत तिणी मिडियाक दोश दिला. दर्यादेगेर मेल्लें नुस्तें व्हांवत आयिल्लें पळोवन मार्वेलचे लोक खुबाळ्ळे. तांकां दिसलें दर्यांत आडकून पडिल्ले बोटींतल्या नाफ्ताक लागून नुस्तें मेलां आसुंये. ही बातमी मिडियांतल्यान सगळे कडेन पातळ्या बरोबर डॅमेज कंट्रोल करपा खातीर अतिरिक्त जिल्लोधिकारी संजय कुमाराक बरोबर घेवन जेनिफरान मार्वेलच्या लोकांची भेट घेतली. मिडिया कडेन कित्याक उलयले अशें तिणी गांववाल्यांक विचारतकच वादावादी जाली. अश्यो घडणुको घडल्यो जाल्यार थेट आपली भेट घेयात असोय उलो तिणी तांकां मारलो. पळयात. म्हाका असलें आयकुपाक येयलें तुमी प्रेस घेवन तुमकडे उलयता आनी तुमकां इन्स्टिगेट करता. तुमी कित्याक प्रेसाचें आयकुपाक जाय आनी कित्याक दुसऱ्यांचें आयकुपाक जाय. म्हाजे नंबर आसा तुमकां. तुमी कोणें कॉल करूंक ना म्हाका. तुमकां आतां इतले हे प्रॉब्लम आसले आनी इतले हे वरीड आसले कॉल करपाचें न्हू म्हाका. तुमी कॉल करूंक ना. तुमी म्हाका आन्सर ना आनी मागीर सगळे प्रेस आसात तेंचे आयकून घेता. आतां एक दीस पयलीं ते एक नुस्तें मेवलें हिंगा मेल्लें नुस्तें. मागीर कितें येयलें प्रेसाचेर डेंजर इन द वॉटर वॉट इज दॅट वॉटर पॉयजन हें कितें म्हाका जालेलें आनी तें तुमी आयकता आनी दुसरे भायले लोक येता आनी तुमकां सांगता एप्लिकेशन कोड म्हणून हें कितें चल्लें तुमचें. बाय तूं हिंगा येता कोण येयना आमी घेवन हा आनी तुका सांगता कोण येता ती नोका म्हणून सगळीं भितर लिपता आनी तुका सांगता तूं दीस राती 8 दीस मरता हिंगा तें सांगता हिंगा कोण येता अशे तरेच्यो बातम्यो पातळावच्यो न्हय अशी जेनिफरान मिडियाक विनवणी केली. Humbly request all of you all, please do not, because everybody reads the newspaper, please do not put any articles that will create panic in the minds of the people, because it's a very difficult operation. So then when you bring articles like that, and people for no reason at all are in a panic, and it doesn't help us in any way to carry out the operation. So please, whatever you're writing about this, please responsibly just put. You can ask sir, verify with sir, and just put up the articles. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. वातावरण बरें आसल्यार दोनापावलाचे ते बोटींतलो नाफ्ता फाल्यांच्यानूच थंयच्यान काडपाक सुरवात करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां. गोंयच्यो दर्यादेगांचेर कसलीच तरेचें प्रदूशण जावचें ना हे खातीर गरजेची जतनाय घेतले अशें तो म्हणटा. नाफ्ताची बोट डिले जायत आसा. फाटले डिले कित्याक जाले हेची कारण तुमकांय खबर आसा. जो पंप हायड्रॉलीक पंप हाडलेलो पळय न्ही तो लिफ्ट केला आसतना तो उदकांत पडलो ताका लागून डिले जाली. बट आज आमी ऑलमोस्ट तेची ट्रायल जी आसा पळय न्ही हाजी ट्रायल घेतली. ऑलरेडी न्यू पंप हाडला. बोट जी आसा ही ऑलरेडी सेफ आसा. तशी तिका परत ही जेन्ना इनर्टेड तांच्या भाशेन शब्दांत सांगप जाल्यार इट इज इनर्टेड म्हणजे तेजो त्या खातीर प्रिकॉशन सगळी ऑलमोस्ट सगळी घेतल्या. म्हाज्या म्हणजे हांवें आत्तां इन्फॉर्मेशन घेतलां आनी आज सांजचोय बी परत एकदा 8:30 हांवें एमपीटीन रिव्यू मिटींग घेतलो आयज सांजची. आनी फाल्यांच्यान आमी नाफ्ता जो आहा पळय न्ही वो ट्रान्सफर इंटू द अनदर बार्ज वीथ टँक हातूंत ट्रान्सफर करपा खातीर फाल्यां सकाळच्यान ऑलरेडी स्टार्ट करतले. इफ वेदर परमिट्स. परत वी हॅव टेकन ऑल द प्रिकॉशन्स म्हणजे जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय म्हाका खबर आसा. हांव 3 फावटी खुद्द एमपीटीन हांवें स्वता रिव्यू मिटींग घेतल्या. ताच्या खातीर आमच्या पूर्ण टिमीन म्हणजे जे आमकां प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ते सगळे हेड्स जे आसा पळय न्ही डीजी शिपींग फाटले 7 दीस जालो हांगा बसून आसा. ओके इट इज मॉनिटर्ड बाय द होम मिनिस्टर फ्रॉम द सेंटर ऑल्सो. म्हणजे तितको विशय सिरियसली आमी घेतला तो. सेंट्रलाचे होम मिनिस्टर सेक्रेटरी तांचोय मनीस हांगा बसून आसा. ऑल द प्रायवेट पार्टनर जितके लागता तांकां आमी ऑन बोर्ड घेतल्या आनी सगळ्यांक घेवन त्या पद्दतीन नाफ्ताचो विशय सॉल्व करता. गोंयचो नवो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान आयतारा सोपूत घेतलो. मुंबय उच्च न्यायालयाचो मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्राजोगान मलिकाक गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आसले. सत्यपाल मलिक हो जम्मू काश्मीर राज्याचो निमणो राज्यपाल थारलो. 2018च्या ऑगस्ट महिन्यात ताणें जम्मू काश्मीराच्या राज्यपाल पदाचो ताबो स्विकारिल्लो. त्याच्याच कार्यकाळात जम्मू काश्मीर राज्याचो विशेष दर्जो काडून घेवपी 370 कलम केंद्र सरकारान काडून उडयल्ले. ताचे पयलीं तो 1980 ते 86 आनी 1986 ते 1989 मेरेन उत्तर प्रदेशांतल्यान राज्यसभेर वेंचून आयिल्लो. तेचे पयलीं ऑक्टोबर 2017 ते ऑगस्ट 2018 मेरेन बिहार राज्याचो राज्यपाल आसलो.
तशेंच ओडिसाचोय ताचे कडेन अतिरिक्त पदभार आसलो. By virtue of the power vested in me by Article 155 of the Constitution of India, I, Ramnath Kovind, President of India, hereby appoint Shri Satyapal Malik to be the Governor of Goa with the effect from the date he assumes charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 25th day of October in the year 2019, 3rd Kartik 1941, Shak, in this 70th year of the Republic of India, signed Ramnath Kovind, President of India. I, Satyapal Malik, do swear in the name of God that I will faithfully discharge the functions of the Governor of Goa and will do the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Goa. राजभवनांतल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रोजगार, भलायकी, शिक्षण, मुळाव्यो सुविधा आनी हेर बाबतींत महाराष्ट्र सरकारान दोडामार्गाचेर लक्षच दिलें ना. देखून दोडामार्गाचें गोंयांत विलिनीकरण जावचें हे मागणेक वेग आयला. हे फाटभुंयेर आयतारा कांय जाण एकठांय येवन तांणी दोडामार्गांतल्या गणपतीचे देवळांत एक बसका घेतली. दुसरे वटेन साळ आनी दिवचलच्या लोकांनी दोडामार्गांतल्या लोकांची मागणी भायर मारीत विलिनीकरणाक खर विरोध केला. पळयात पुराय बातमी. दोडामार्ग तालुको जावन सुमार 20 वर्सां जाली, पूण उदरगतीचे बाबतींत सरकारान ह्या तालुक्याचेर पुरायपणान आडनदर केली. सिंधुदुर्ग हो देशांतलो पयलो पर्यटन जिल्लो म्हणून घोशीतय केलो, पूण प्रत्यक्षात ही घोशणाच जावन उरली. अशें म्हणून दोडामार्गांतल्या कांय जाणांनी एकठांय येवन दोडामार्ग गोवा विलिनीकरण ही चळवळ उभी केल्या. पण आजपर्यंत त्या दोडामार्ग तालुक्याच्या आरोग्य प्रश्नाकडे अजून कोणीही लक्ष दिलेलं नाही. अशी हेळसाण होते प्रत्येक वेळी दोडामार्ग तालुक्यातल्या लोकांची. आज बघितलं तर हॉस्पिटलमध्ये एखादा साप चावला तर तो म्हापशापर्यंत नेईपर्यंत मरण पावतो. अशा कित्येक लोक मरण पावलेले आहेत आणि ह्या आमच्या नेतृत्वाला, आमच्या महाराष्ट्र शासनाला याची अजिबात जाग येत नाही. म्हणून आम्ही हे आंदोलन पुकारलेलं आहे. जोपर्यंत आमचं ह्या आंदोलनाच्या विलिनीकरण होत नाही तोपर्यंत आंदोलन चालू राहणार आहे. गोव्यावर पूर्णतः आपल्या आरोग्यासाठी अवलंबून आहे, रोजगारासाठी अवलंबून आहेत. मंत्री येतात इकडे पण त्यांना रस्त्यातले खड्डे दिसत नाहीत, असे प्रश्न आहेत. मग लोकांनी काय करावं? रोजगार नाही, आरोग्य नाही, मूलभूत सुविधा नाहीत, मग काय करावं लोकांनी? आणखी जीव देवा आहे हाच प्रश्न लोकांशी शिल्लक राहिलेला आहे. ह्यासाठी हे आंदोलन आहे. दुसरे वटेन साळगाव आणि दिवचल तालुक्यातल्या लोकांनी ह्या विलिनीकरणाक खर विरोध केला. पळयात ते कितें म्हणटात ते. आम्ही सगळे देशवासी, भारतवासी, पूण आता थोडे विशू थंय जम्मू काश्मीराक चल्ला, पाकिस्तान काश्मीर. तसे वाद आमचे आनी दोडामार्गचे जावचे न्हू, कित्याक आमी साळगांवा बॉर्डरीर आहा. फाल्यां आमी विरोध केलो, लास्टाक देशवासी ते म्हणटले की आमी विरोध करता, मागीर आमच्या भितर खंय तरी तणाव निर्माण जातलो. तो गव्हर्मेंटान, दोनूय गव्हर्मेंटान करचो न्हू, कारण आमच्याच गांवांत कितलेशे भुरगे शिकले, ते बेकार आहा, तेजोच रोजगाराचो प्रश्न अजून गव्हर्मेंटा कडेन सुटोना. फाल्यां ते लोक जर आमच्या गोंयांत येयले आनी जर पब्लीक वाडले जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन काय? आम्ही बॉर्डर वेले मनीस, आम्ही खंयचेच परिस्थितीन हे स्वीकारचे ना. गोवा हे जशें आसा तशें उरोवंक जाय, तितलेच आमकां जाय. आमच्या बिचोली तालुक्यातली बेकारी सुद्धा इतली तुका वयर सरलेली आसा, कित्याक जवळ जवळ 90% लोक बेकार आसात. भुरगे आमचे शिकून सगळे कॉलेज इंजिनियर मेरेन पावले आसात. अजिबात तांकां रोजगार मेळना आनी हेंका जर घेतले जाल्यार आमचे भुरगे सामके रस्त्यार लोळटले. दोडामार्गाच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. नेत्रावळी पंचायत इको सेन्सिटिव्ह झोनात आस्पावन घेवपाक थळावे पंचायतीन खर विरोध केला. तशें जालें जाल्यार तांचे मुळावे अधिकार धोक्यात येतले असो भंय लोकांनी उक्तायला. नेत्रावळी गांव इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान वगळचो अशें तेंच्यांनी मागलां. सरकार आयकना जाल्यार लागसारच्या मतदारसंघातल्या लोकांक उलो मारून पणजेत आंदोलन करचें पडटलें अशें दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष नवनाथ नायक म्हणटा. पण आयच्यान आमी ते फाटले सोडून आमी सगळ्यांनी सरकाराक एक दाखोवन दिवपा जाय की आमकां ह्या सांगे मतदारसंघात, बाकीच्या सायडीन आमी शेजारी मतदारसंघ आसतले, हे सगळे लोकांक उलो मारून आमी सगळ्यांनी एक मोठे आंदोलन हे पणजेन करचें पडटलें. फाटले खेपे आयको येला इको सेन्सिटिव्ह झोन जो आमच्या गांवाक डिक्लेअर केल्लो आसा,
आणि जे डिसेंबरा 15 तारीख म्हणून फायनल करता अशें म्हणून आयकलां आणि आमी गोव्हर्मेंटा कडेन एक मागणी करपा लागून आमी हें एज्युकेशन चालू केलां की इको सेन्सिटीव झोन आमच्या ह्या जाग्याक आमच्या प्रायवेट प्रॉपर्टीक उरचो न्ही आणि ज्या इको सेन्सिटीव झोनाक लागून आमकां जी डिफिकल्टी फेस जाता गांवच्या लोकांक जेणे करून मुखार आमकां खूब त्रास जातले. एग्जाम्पल म्हणल्यार जी आमचे ओन घरां ओन प्रायवेट जमनीक जी सेटलमेंट झोन आसा ते सेटलमेंट झोन जावन ते सुद्दां आमकां घर बांदपाक हांगा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग TCP जे अप्रुवल दिना तेजेर आमकां खुबसो त्रास जाता. आनी जो माजलकार कमिटीन जो रिपोर्ट दिल्लो 2007 ते रिपोर्ट तेणें परतो रिकन्सिडर करचो. त्या रिपोर्टाक डायरेक्टली सांगल्यात ह्यो विलेजी जितूंक प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी जेंकां लोकांनी प्रोडक्ट जे क्रॉप प्रोडक्शन आसा जे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस केल्लें आसा तितूंक तेमी वायल्ड लायफ ती डिक्लेअर करची न्ही डिलीट करची अशें म्हणून तेंचे सगळे आमचे सगळे नेतुल्ले लोकांचे तो रिपोर्ट आसा आणि तो रिपोर्ट ताणें कन्सिडर करून ही डिलीट करची. सावड्ड्याच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार. गोवा डेअरीचेर जेन्ना जेन्ना प्रशासकाची नेमणूक केल्ली तेन्ना तेन्ना डेअरीक लुकसाणीक तोंड दिवचें पडलें. गोवा डेअरीच्या 4 संचालकांनी आरोप केला. पूण संचालक मंडळान गोवा डेअरी फायद्यात चलयली. हें अशेंच चालू रावलें जाल्यार गोवा डेअरीची परिस्थिती संजीवनी साखर कारखान्यावरी जातली असो भंय तेंच्यांनी उक्तायला. पळयात. सहकार निबंधकान गोवा डेअरीच्या 8 संचालकांक निलंबीत केल्ले. उपरांत सरकारान संचालक मंडळ बरखास्त करून गोवा डेअरीचेर प्रशासकाची नेमणूक केल्ली. प्रशासक विलास नायक सांगता गोवा डेअरीक 4.36 कोटी रुपयांचो फायदो जाला. पूण गोवा डेअरीचो आदलो अध्यक्ष राजेश फळदेसाय म्हणटा प्रशासकान चुकीची म्हायती दिल्या. ही गजाल 2017-2018 ह्या अर्थीक वर्सांतली जेन्ना गोवा डेअरी संचालक मंडळाच्या ताब्यात आशिल्ली तेन्नाची ही आंकडेवारी. हांव सांगूंक शकता की जेन्ना प्रशासक बसलो आसा तेन्ना डेअरी प्रॉफिटान ना. जेन्ना आमी आसले तेन्ना हो आतां 1 कोटी प्रॉफिट जर वाडटलो जाल्यार तो आमी आसतनाचो बोर्ड आसतनाचो हे प्रॉफिट जालें तें बोर्डान केलें आसलें तेजे प्रशासकान आपल्या श्रेय घेवची न्हू. जर सुदाशेल असोच देंवत गेलो जाल्यार तें डेअरीचें भवित्य संजीवनी कारखान्या सारकी जातलें. हांव हें मुद्दम सांगूंक शकता आज संजीवनी कारखान्यान बाकी ऊस उत्पादकांक सोंपयलो आसा आनी आतां तसोच आमगे शेतकऱ्यां परिस्थिती आसा ती सप्पा दुधकारांची परिस्थिती जी आसा ती सप्पा पावली आसा. आनी एक सांगपा म्हणल्यार जनरल बॉडीन कितलेशे ठराव गेल्ले तेय अल्पमतां गेले नाय. जे घेवप ना म्हणल्यार डेअरी आमगे जनरल बॉडी अपमान हो कित्याक म्हणल्यार जे जनरल बॉडी घेता तें श्रेष्ठ आसा. जनरल बॉडी इज द सुप्रीम डिसिजन तें हें पाळलें ना आनी जनरल बॉडी पेट्रोल रिफंड दिवपा जेन्ना हें दिलें तें फटाफट जावन दिवाळे दुधकारां आमगे दिवपा जाय आसलें तें दिलें ना. आज म्हणल्यार तें मेळना. ती खावड आमगे चड वचप म्हणल्यार आमकां ते आमी सबसिडायज रेटीन ती पेंट दिताय तेजेर आमकां लॉस जाता. आनी पेंट क्वॉलिटी जर आतां ती पयल्यार ती गोरवान शेतकऱ्यांक म्हाका सदांच फोन आसता की क्वॉलिटी बरी ना क्वॉलिटी बरी ना. पूण हांव तांकां सांगूंक शकना ती की हांव थिंग इनवॉल्व जाता. मग कित्याक आमकां 4 जाण आमी बोर्ड आसून बोर्डाचेर आसून सुद्दां ते आमी कॉन्फिडन्सान घेयनाय. दुधा सेल आसा तो मार्केटांत कांयच ना सध्या. मार्केटांत गोवा डेअरी दूध दुकानांनी उपलब्ध जायना. दूध शॉर्टेज आहा तेंय प्रशासकान लक्ष घालपाक जाय जेणे करून सेल वाडटलो. चवथी सान आमगे प्रॉडक्ट नाय प्रॉडक्टांचेर आमकां फायदो जातालो. जे प्रॉडक्ट आमगे मार्केटांत वयताले ते खूब डिमांड आसलो ते प्रॉडक्ट चवथी सान नाय तेंय प्रशासकान लक्ष घालचें. वर्सुकी सर्वसाधारण सभेत थारायिल्ले प्रमाण तांणी शेतकारांक बोनस दिवपाचें थारायलां. हे विशींची फायल सहकार निबंधकाक धाडिल्ल्याचे गोवा डेअरीच्या अधिकाऱ्यान सांगले. शेजारच्या राज्यांत आयिल्ल्या हुंवाराक लागून गोवा डेअरीची दूध निर्यात देंविल्ल्याचें ताणें सांगलें. ह्या वर्सा शेतकारा कडल्यान जावपी दुधाची पुरवण वाडटली अशें ताचें म्हणणें. कुर्टीच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पर्यटन हंगामातली पहिली क्रूज बोट आयतारा मुरगांव बंदरार पावली. 1200 पर्यटक हे बोटींतले मुरगांव बंदरार देंवले. ही बोट मस्कटच्यान आयल्या. 400 क्रू मेंबर आणि 1200 पर्यटकांक घेऊन ही बोट आयतारा MPT बंदरार पावले. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान पर्यटकांक पारंपारीक पद्दतीन येवकार दिलो. एंग्रिया आणि कर्णिका ह्यो 2 बोटी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर म्हयन्यांत चालू आशिल्ल्यो.
पूण MPT बंदरार येवपी ही पहिली आंतरराष्ट्रीय बोट आशिल्ल्याचे MPTच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. आयज आमची फर्स्ट क्रूज फॉरेन क्रूजशीप येयल्ली आसा. तेजेर 1181 पॅसेंजर्स आसात आणि तेजेर 406 क्रू मेंबर्स आसात. ही मस्कटच्यान येयल्या आणि ही फर्स्ट फॉरेन शीप आयल्या आयज ह्या सिजनाची. हाज्या पयलीं आमची कर्निकाय सुद्दां चालू जाल्या सप्टेंबराच्यान. फॉरेन पॅसेंजर्स येयल्या म्हणटकीर ते सगळे हांगा टॅक्सी बिक्सी यूज करतले आणि ते शॉपिंग करतले. ताका लागून लोकल इकॉनॉमी प्लस गोवाची इकॉनॉमी वाडपाचे खूब चान्सीस आहा. ताका लागून गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट करपा जाय टू प्रमोट टुरिजम. क्रूज शिप आयला आणि आजच्यान आमचो क्रूज सीझन सुरू जाला आणि शिप मस्कट टू गोवा आयला ही शिप आणि 1200 पॅसेंजर्स आसा, 400 क्रू आणि टुडे आज सांजे इट वील लीव. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. मडगावच्या रवींद्र भवनाचे मजतीन सृजन संवाद 2 दिसांचो त्रिमूर्ती शतक महोत्सव घडोवन हाडटा. 2 दिसांचे हे कार्यावळीत नाटककार सुरेश खरे फामाद अभिनेतो दिलीप प्रभावळकराची मुलाखत घेतलो. ह्या महोत्सवात फोटो प्रदर्शन, नाट्य प्रवेश अशा कलात्मक गजालींचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो. मडगावच्या रवींद्र भवनात बिरेस्तार 7 आणि शुक्रार 8 नोव्हेंबर असे 2 दीस भरगच्च कार्यावळी दवरल्यात. बिरेस्तारा सकाळी 10:30 वरांचेर प्रकाश पवाराच्या फोटो प्रदर्शनाचे उक्तावण जातले, जाल्यार सांजे 5 वरांचेर कार्यावळीचे रितसर उक्तावण जातले. हे मजगती दिलीप प्रभावळकराची मुलाखत आणि नाटकातले प्रवेश पळोवंक मेळटले. शुक्रारा पु ल देशपांडेची जल्मशती मनयतले. पुराय कार्यावळीची रूपरेषा सांगतात प्रशांत नायक आणि अनुप प्रियोळकार. आमगेलो 2 दिसाची भरगच्च कार्यावळ आसा. ह्या रसिकाक, खास करून दक्षिणेकडल्या रसिकाक, कित्याक हाजे पयलींचो कार्यक्रम उत्तरे जाल्लो, पणजी जाल्लो, सो दक्षिणेकडल्या रसिका खातीर ही सामकी खास कार्यावळ रवींद्र भवना भितर जातली, रवींद्र भवनाच्या मुखेल सभाघरा भितर जातली. ही कार्यावळ 7 तारखेक 7 नोव्हेंबर सकाळ फुडें 10:30 वरांचेर फोटो एक्झिबिशन जातलें. प्रकाश पवार हांचे फोटो एक्झिबिशन आसतलें. त्या दीस सांजे मायत्याचे 5 वरांचेर कार्यक्रमाचे रितसर उद्घाटन जातलें. एक नाट्य प्रवेश, एक झुंज वाऱ्याशी ही जातली. त्याच दीस 8:40 ते 9:30 ह्या वेळे भितर दुसरो एक नाट्य प्रवेश सादर करतले, व्यक्ती आणि वल्ली ह्या नाटकात. 7 तारखेक ही त्रिमूर्ती शताब्दी महोत्सवाची सांगता आणि 8 तारखेक मुलांच्या जन्मशताब्दीचो कार्यक्रम. तसो हो कार्यक्रम हे एक 10 मिनटां भितर आमी औपचारीक उद्घाटनाचो कार्यक्रम सोपयतले, कारण ताजे उपरांत दिलीप प्रभावळकराचेर 1 तासाचो इंटरव्यू आसतो. नामनेचे नाटककार सुरेश खरे हो ताका इंटरव्यू घेतलो. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आणि आता घेऊया न्यूज रावंडअप. गोमंत विभूषण पुरस्कार फावो जाल्लो गोंयचो सुपूत दोतोर प्रेमानंद रामाणीच्या अहिल्याबाई रामाणी प्रतिश्ठानान आयोजीत केल्ली 18वी रामाणी मॅरेथॉन 3 नोव्हेंबराक फोंड्या जाली. बांदोडेच्या भाऊसाहेब बांदोडकार मैदानावेल्यान सकाळी 6 वरांचेर सुरवात जाल्ली. 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आणि खास भुरग्यां खातीर 1 किलोमीटर अशा 4 पावंड्यावेल्यान आमी अंत्रुज रनर्स ऑफ गोवान घडोवन हाडिल्ले हे सर्तीक सगळ्या स्तरावेल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. पळयात उर्जा आणि उर्बा दिवपी सर्तींतले हे कांय खीण. सूर्यदेवाविशीं श्रद्धा आणि भावना दाखोवपाचो दीस म्हटल्यार छठपुजा. उदेंत्या आणि अस्तंत्या सूर्याक अर्घ्य दितना बरें आयुष्य, बरी भलायकी, यश, गिरेस्तकाय आणि सौभाग्य खातीर प्रार्थना करतात. वर्सावळी प्रमाण नागझर कुर्टी मनयल्ले 4थ्या वर्सातले छठपुजेतले हे भक्तिमय देखावे. ओम पृथ्वी त्वया लोका देवी त्वं विष्णानिता ओम काराय स्वाहा ओम सूर्याय नमः ओम भास्कराय नमः ओम आदित्याय नमः. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.